उडीद मैदा पोळो कर्कड कवचा नास्ताना बेस्ट पोळे रेसिपी तक जावक जाल्यार टिप्स हांव ह्याच व्हिडिओन तो दितास। कर्कड कवचा ना जाल्यार हे उडीद वाट्टूचे मैदा मिक्स करचे ते पूरा सकाळी करचे। हांव हांगा फुल दिवसाची सांजेरी उडीद उदकान तिंबोन रात्री वाट्टून फर्मेंट करतास। अर्ध ग्लास उडीद उदकान 1 घंटो तिंबोका धुवन घेवन ग्राइंडरान वाट्टूचे मिक्सीन ते वाटू येता। एक वेळा पुरो उडीद घालनंतर अर्ध ग्लास उदक घालचे। हे चिकी आनी के ड्राय आसा तशें वापस 50 ml उदक घालतास। ओटूची 8 मिनिट काढला। एक तोपान तो रितून घेवया। 1 ग्लास उदक घालून रगड धुवचे। ह्याचे उदकाक मैदा पिठी घालून मिक्स करयेता। हांव हांगा उडीद रात्री वाट्टून फर्मेंट करूंक सोडतास। फर्मेंट करचे नाका जाल्यार फ्रिजांत दवरयेता। फर्मेंट केल्यार चिकी टेस्ट लायक जाता। एक 8 घंटो फर्मेंट करतास। मैदा मिक्स करचे दोन्ही रितीर करयेता। एक अर्ध ग्लास उडदाक 1 ग्लास मैदा धरता। सकाळी उडीद तिंबोन वाटत जाल्यार थोडे उदकांत मिक्स करून उडदा पिठाक मिक्स करचे। हांव हांगा रात्रीची मैदाक चिकी चड उदक घालून मिक्स करून तशी धांकून दवरचे। नेक्स्ट दिवस सकाळी ताजे वयर उदक मात्र काडून उडोवचे। त्या मुळाचे धाट मैदा पीठ उडदा पिठाक मिक्स करचे। मीठ घालून त्या कन्सिस्टन्सी एडजस्ट करून घेवका। हांव हांगा अर्ध ग्लास मात्र उदक घाला। आनी एक इम्पॉर्टंट कसा म्हणल्यार उडीद आनी मैदा ओटूच मिक्स करून फर्मेंट करून खाती ते पोळो कायलीक चापून बसता आनी काडूंक मस्त कश्ट जाता। कायली तापोवन घेवन थोडे तेल घालून स्प्रेड करचे आनी एक धवलो पीठ घालून या पातळ काडयेत धाटे काडयेत। तूप घालून मिडियम फ्लेमान धांकून 1 मिनिट भाजिला पुरो। गडीबिडी केल्यार पोळ काडू येना। थोडे वेळ सोडून पोळ काडल्यार चंदन एकळ येता। उमती घालून वापस मिडियम फ्लेमान एक अर्ध मिनिट भाजूचे। पोळ काडतना मस्त बाद दीत जाल्यार कायलीक थोडे लोणी लावन पोळ काडल्यार चंद पोळ काडू जाता। ह्या रेसिपीन ओटूची 15 पोळ जाता। उडीद मैदा पोळो आल्या चटणी ओटू लायक जाता। आमगेल विंगड रेसिपीज कमेंटान दिला पळयंती। आमची वेबसाइट सब्सक्राइब करें वीडियो इष्ट जाल्यार लाइक करून शेयर करें। थैंक यू बाय टेक केयर।